सामाथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजूचे रूपांतर. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आणि ताच्या भावा सुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन वरन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रूपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आबळे मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमया, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणेर वमतेच शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सशी येवन तांकां आपडन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयलें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.